Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हादय चोरयावरून कर्नाटकान केस कोर्टान असताना एक नाटकां चालूच दवरल्यात। म्हादयची वाट बदलल्या आणि वता ते उदकूय सामकेच उणें वचचे म्हूण न्हंयच्या कळसा वाठारांतल्या पात्रांत मातयेचे भराव घाल्यात। खणून म्हादयची वाट बदलिल्ल्यान झरय बंद जाल्यात। म्हादयची सापूच वाट लागल्या। केन्ना ना ती म्हादय साप्प सुकल्या। प्रुडंटान कळसा नाल्याच्या वाठारांत वचून ग्राउंड झिरो दशा पळयली। एकदम भयानक चित्र। एका तेंपा वयली न्हंय व्हाळ म्हणपा सारकी सुद्दां शिल्लक दवरिल्ली ना। कळसा नाला जो म्हणटा तातून आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा हो जो कर्नाटकान एक स्प्रिंग आसताली ती एक नाला आशिल्लो सादोसो तो खणून तेंच्यांनी सगळी माती काडल्या आणि ते स्प्रिंग सुद्दां आतां ती म्हणटात ते उदक ना तांकां इल्लेशें उदक आहा ते पयलीं एक्चुली स्मुथली फ्लो जाता आनी हें उदक अशें व्हांवन सारकें गोवा सायडीन वचपाचें। पूण कर्नाटकान कितें केलें की ही हांगाली माती काडल्या आनी हांगा डंप केल्या हे एरियेक सगल्याक आनी हाका हायट दिले आणि ते उदक जाता तितले डायवर्ट केला आणि खणल्या कारणान आतां इतले जितले जे स्प्रिंग आसताले बारीक बारीक झरे आसता तितले डिस्टर्ब जाले आनी त्याच खातीर हांगा आतां सद्या उदक म्हणटात ते येवपाचे बंद जाल्लेले आसा। तुमी पळयता कळसा जो नालो आसा जाका आमी कॅनल म्हणटात तो असो फ्लो जावन तो गोंया कडेन वचपाचो। पूण कर्नाटकान कितें केलां की जे रिवर बॅड आशिल्लो ताच्या वयर तेंणी 2 मिटर माती घातली। ती जी तुमकां दिसता ती माती एक्चुली तेंणी डंप केला आनी तो जाता इतलो फ्लो तेंच्यांनी आडोवन दवरला। दुसरें ते आडोवन दवरल्या कारणान तुमी हांगा पळोवंक शकतात की ओरिजिनल जे आसताले ते म्हणटात ते हांगा सगळे पाशाण सगळे दिसता। पाशाणाचे सगळे जे खडप आहा ते आनी ती माती आनी हे पाशाण कंपेर केल्यार कळटा की डंप केला म्हणून। दुसरें म्हणजे तुमी आनी एक पळोवंक शकता की आनी एका जाग्यार हो जो दिसता तुमकां आनी एक तो बांद कसो घातला ते एक उदक तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलें आसा। म्हणजे हे पयलीं पावसान तितलें कळना पूण आतांच्या ह्या दिसांनी ते उदक सुकल्या कारणान कळटा। तो एक्चुली पयलीं स्टार्टींग तो फ्लो जावन गोंया कडेन सायडीन वताले ते उदक सगळें गोंया सायडीन वतालें। पूण कर्नाटकान थंय आमी तुमकां दाखयला तशें माती डंप केल्या 2 मिटर आनी तो फ्लो असो हे सायडीन परतून तेंच्यांनी डायवर्ट करून आपल्या सायडीन घेतला। आनी तुमी पळयतात की हांगा कशें उदक सद्या साठलें। हो तेंच्यांनी आर्टिफिशियल कॅनल केल्लो आसा। हो तेंच्यांनी स्पेशल आपूण खणून केल्लो कॅनल आनी तो जो नॅचरल आशिल्लो स्प्रिंग जो कॅनल आशिल्लो तो सद्या तरी सुको पडला। पयलीं उदक तशें व्हांवोन नॅचरली अशें येतालें आनी तें उदक अशें गोंया सायडीन वतालें तसो तेजो स्लोप आशिल्लो। पूण कर्नाटकान कितें केलें की हांगा 13 मिटर डेप्थ केलें तें आनी खणलें आनी तेची फ्लो आहा तो चेंज केलो उदकाचो। उदक हे सायडीन सगळें डायवर्ट केलें कर्नाटका सायडीन आनी गोंया सायडीचो फ्लो बंद केलो। तुमी आतां पळोवंक शकता ते पावसान तरी जितलें कळोना पूण आतां तें सारकें कळटा की उदक सुकलेलें आसा। तुमी पळोवंक शकता की कितली हायट 13 मिटर सुमार ताका हायट तेंच्यांनी दिला आनी ते जाता इतलें खोल केला आनी उदकाचो फ्लो तेंच्यांनी नॅचरल जो फ्लो आसलो तो बंद करून कसो आर्टिफिशियली डायवर्ट केला तो तुमकां सारको कळटा। हांगा कशी माती घातल्या हांगा कसो बंदारो घातला आनी तेंच्यांनी तें उदक सगळें कळसा कॅनलांतल्यान डायवर्ट केला। कर्नाटकान म्हादय व्हरपाची एकूय संद सोडूंक ना। चोरयां सगळें केलें। पर्यावरणवाद्यांकय हें सोंसूं नज जालां। म्हादय इतिहासांत पयले फावट खंय इतली सुकल्या। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा कर्नाटकान म्हादय काबार केलीच रानूय काबार करपाक सुरवात केला। परिणाम आतां दिसपाक लागल्यात। कळसा नाल्याचे जे जलस्रोत आसा तांकां ह्या सगळ्या तेंच्या करण्यांक लागून मारो बसलेलो आसा आनी ताका लागून तें उदक आसा तें अवनू सामकें तेची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा। फर्स्ट टायम इतली हें जाला तो फर्स्ट टायमूच इतलो सुकलालो आसा कित्याक ते मोठ्या प्रमाणान आतां उश्णता वाडलेली आसा। आर्द्रता आसा ह्युमिडिटी जाका म्हणटा ती हवेन आसा आनी एकंदर जंगल जें आसा हें जंगल ते काबार करपाचे प्रयत्न जे ते चालूच आसा आनी तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते आतां ह्या सगळ्या गजालीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा। ताका लागून कळसाचो कालवो जो आसा हो पुराय तरेन आतां सुकलेलो आसा। म्हादयची केस सुप्रीम कोर्ट आनी लवादा कडेन आसा। म्हादयची खारसाण तपासून म्हादयचो इम्पॅक्टाचोय सरकारी पावंड्यार अभ्यास चल्ला। गोंयांत सगळे कायद्याक धरून चल्ला आनी ते वटेन कर्नाटक पुराय म्हादय मलप्रभेत व्हरूंक जाय तें करीत सुटला। गोंयाक उदकाचो एक थेंब सुद्दां दिवपाचो ना अशा पावंड्यार काम चल्लां। न्हंयच्या प्रवाहांत केल्ले भौगोलीक आनी भूगर्भीय बदल पळयल्यार कायम स्वरुपी आनी सगळ्या गोंयाक उदकाक फायदेशीर करपाचे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी।